नमस्कार. हांव प्रितिका शिफाली. आजीचे आमगेले साधक प्रोग्रामाक हांव तुम सगळ्यांक वेलकम करता. आमगेल जिवनात एज्युकेशन मस्त इम्पॉर्टंट म्हण सांगताची. एज्युकेशन आसल्यार मात्र आमकां जॉब मेळटा, जॉब मेळ्ळारी दूड मेळ्ळारी मागीर घरा वेल सेटल्ड लायफ म्हणटाची. आमगेल समाजातू कार्वे समाजातू मस्त लोक अशें आसाची आमकां दाखयला तांणी की एज्युकेशन मात्र आमगे लायफात इम्पॉर्टंट नाही, स्पोर्ट्सात वय आमी मस्त साधन करच्याक साध्य आसा म्हण. आजी असले एक विशेष व्यक्ती आमगे लोट्टो आसा. आमगेले कार्वी समाजाचे एक हेम्मे आमगे लोट्टो आजी आसाची. तांगेलें नांव सतीश खारवी म्हण. सर, हांव तुमकां हे प्रोग्रामाक स्वागत करता. सर, तुमगेले बग्गे सांगपाक म्हळ्यार मस्त आसा न्हय. ते तुमगेले तोंडां तकून आयकल्यार मात्र एक आमकां एक खुशी जाता आनी एक लायक आमकां एक्सपिरियन्स करलेले बरें जाता तुमगेले जर्नी. फर्स्ट तुमकां एक निमणूक म्हळ्यार तुमी एक सान केरी तकून एक मेनुगारा कुटुंबात जन्मवन सान केरी तकून तुमी मैसूर गेल्ले, महाराष्ट्रा, गोवा, केरला अशे दुसरे स्टेटाक पुरो गेले आनी कझाकिस्तान दुसरे देशाक वरकी गेले. तुमी झिरो तकून स्टार्ट कर न्हू, कशी तुमकां तो इंट्रस्ट आयले? आम्ही पुढे त्याने एक मीनुगार कुटुंबात आम्ही आसिल्ले. आम्ही अनाबरण मीनुगारिके करून आसिल्ला. तेजेनंतर चिप्पू कार्मिक म्हणजे तिंतू परत सगळं काम करून आसिल्ला. तेजेनंतर म्हाका चिकी आसक्ती उण गेले. क्रीडे ಬಗ್ಗೆ एक इंट्रस्ट करूया म्हणजे क्रीडे ಬಗ್ಗೆ गेलो. क्रीडे ಬಗ್ಗೆ म्हणजे आम्हाला नरसिंह देवडगे म्हणून आसा टेलिफोन जंक्शन तापर नॅशनल प्लेयर तिगेले एक संगड जावन घेवन हांव एक 1996 तान कंटिन्यू 2022 पर कंटिन्यू करीत आसा. फस्ट बॉडी बिल्डिंग करता आसिल्लो. बॉडी बिल्डिंग करता करता नरसिंह पवर लिफ्टिंगाक चिकी आसक्ती इंट्रस्ट आवून घेवन फस्ट पवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशीप उಳ್ಳाळत हांगा मँगलोरात फस्ट ब्रॉन्झ मेडल मारले. तशी स्टेट नॅशनल इंटरनॅशनल करून घेवन आतां एक व्हड मट्टाक म्हगेले लायफात अचिवमेंट म्हणल्यार कॉमनवेल्थ एक 2019 म्हाका एक कॅनडात एक सिलेक्शन मेळ्ळें. आमकां विजाच्या समस्या ज्यांची प्रॉब्लम जावन तितून तैवान गेलो, कडेर हांगा कझाकिस्तान गेलो, कडेर कोयमुत्तूर गेलो इंटरनॅशनल चाराचे म्हगेले इंटरनॅशनल न्यूझिलंडात पाय 22 नोव्हेंबराक वयचे. 4 विभागात स्पर्धेच्या पार्टिसिपेट प्रत्येक कಡೆ हेकू रावचे जाल्यार हांव नॅशनलात 4 विभागात गोल्ड मेडल मारली जे म्हाका 4 विभागात म्हाका करचे एक अवकाश मेळ्ळा. त्या 4 विभागात मात वचाक चिकी डिफिकल्ट आनी आमगेले कुंदापूरचे सಣ್ಣ पुट्ट संघ संस्थे निमते आनी आमगेले फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेले कोंकण कार्वी आमी समुदाय निमते फुल सपोर्ट फुडेंतल्यान म्हाका सपोर्ट तिंगे निमती हांव इतल्या मट्टाक बेळोवक म्हाका साध्य जालें व्हरतो. आनी नंतर न्हय तेजे नंतर मागेले अचिवमेंट पूर आमगेले प्रदीप मामूक हांव प्रत्येक स्टेट नॅशनल प्रत्येक वॉट्सअपात हांव एक पिटयत आसिल्लो. कडेर एक हांवें एक मेसेज गेले एक व्हड मट्टाक आसा अचिवमेंट वचे येता तुमगेले विश्व कोंकणी निमते म्हाका एक साकर जेवण काय म्हणून एक मेसेज पळय कडेन यो म्हण जाल्यार ऑफिसांत उलयलें. तिजे नंतर एक मोहनदास मम्मल एक मेल दिले एक अशीच एक बरोवन घाल म्हणना पडे आय त्याच रितीन एक बरोवन गेले अशें व्हड मट्टा वचें तुमगे विश्व कोंकणी निमते म्हाका सपोर्ट जेवण काय म्हणना पडे. बट बिग रितीन म्हाका एक सपोर्ट दिला. बट आज तिंगेले स्टुडियोत बसन एक भोजन आमगेले एक कोंकण कार्य 7-8 लोक केले म्हणून बारी खुशी जाल्या म्हाका. तिंगेले एक आमगेले एक सपोर्टार पळोवन घेवन पाय जावचे एक अचिवमेंटात परत एक मेडल मारन हडका इच्छी म्हणचे एक चला दोन आसा. भगवंतान कसले रितीन करता की पळय म्हळ्यार तांकां वेदर बी चेंजीस रावता तांगाचे तांगा डिफरन्स फिर बी हांव एक बिलकुल एक त्या एक अचिवमेंटाक ट्राय करून घेवन मागीर एक आसी म्हण कामन रेकॉर्ड करचे म्हण आसा. एक कंटिन्यूस हांव रेकॉर्ड करीत आसा नॅशनल इंटरनॅशनल बी एक रेकॉर्ड करचे म्हण मस्त अशें एक प्रॅक्टीस करीत आसा. त्या एक ब्रेकअप करून एक मेडल मारल्यार मागेले जिवनात एक सार्थक म्हणून लेखून आनी मागेले युवा आमगे कोंकण कार्वी समुदाय येतो क्रीडापटू मस्त लोक आसाय त्याच्या आज म्हाका कशी सपोर्ट दिला विश्व कोंकणीन फुडें परके एक आमगेले समुदाय लोक ह्याचेर उन्नत मट्टा वयतले की सपोर्ट दिवं म्हणून ह्या एक वेदिकेर हांव एक तिंगे कडेन एक रिक्वेस्ट करून घेता म्हणून तुमचे कडेन सांगाक इश्ट पडत आसा. एक आयकून खुशी जाल्लें म्हळ्यार आमगे तकून तुमकां सपोर्ट मेळटा आसा आनी अशी तुमकां सपोर्ट दिता आसताची आमी तें कांय टेंशन करचें ना. सगळ्या समाजात सगळ्या लोकांक आपके वयर एक हेम्मे आसा म्हळ्यार एक समाजाचे आमगेले इतले मुखार गेला न्ही म्हणून. अशी तुमी सांगल्यात आमगे विश्व कोंकणीतून सपोर्ट मेळ्ळा अशें तुमकां इन्स्पिरेशन लायफात तुमगेले सर जावं तुमकां वेट लिफ्टिंग शिकयलेले तांगेले बग्गे कल्चर सांगाक.
आमगेले सरा ಬಗ್ಗೆ नरसिंह देवडे म्हणून सांग हां ताका पळयल्यार एक आंजनेय मूर्ती टाईप आसता तो तसं एक फिजिकल आसा आम्ही पुढे एक जिम आहे चोणाबन आमकां ते कसं म्हणून ಗೊತ್ತಿನ आम्ही करताना तो ವೇಟ್ಸ್ ಗನ್ ಉಬರ್ತಾನ ನಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಿಸಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಡ್ಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪಾಚಿಕೆ ಆಸ್ತಿ ಅವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಕಣೆ ಇಂತು ಬರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರೇ ಯಾವಳ್ಳ पर ಮೇಳ ज्याला मग कडे इंतू पॉवर लिफ्टिंग आतो एक दिक्कन पडा मागेले बॉडी या पर चेंजेस केले फिजिकल पुढून एक ड्रेस करना पडे लुकिंग जन पडे एक लोक पर इंटरेस्ट चेड झालं सगळं लोक मग बॉडी दिली ಎಂತ बॉडी मरी हँग जस्ट त्यामुळे अವು इंतू चिकी ऊन जायत गेला ಬೇರೆ क्रिकेट कबड्डीत इंतू इंटरेस्ट देत गेला आणि प्रत्येक कॉम्पिटिशन मग तो आपण नरसिंह देवडर मग आपण घेऊन येतं ना प्रत्येक एक बँडेड म्हणते की मला एक पार्टिसिपेट कर गेले एक मनुष्य एक 4-5 एक हेल्पर जम काही नाल्या एक्केलेनंते जायना जलारू त्यांनी मागे निमते मक्का इंप्रेस म्हणल्यार आमकां नरसिंह देवडगच मक्का या इम्पॉर्टंट तेजे निमती इतलो ओड मटका वेला ताणें दिकेले एक कब्बिणाक आमगेले एक आपिडिलेलेगोस्कर गुरू जावन घेवन इतलो ओड मटक ताका केन्ना म्हाका उगडास सोडूंक जायना त्या ना दूर आसा जाल्यार तर की नरसिंह देवड नरसिंह मागेले गुरूच्यो तेजे नंतर म्हाका सुमार लोक गुरू येयले बट ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮಗ ನರಸಿಂಹ ದೇವಡಗೆ ತಿಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕಸಿ ಆಯ್ತು 22-23 ಇಯರ್ ಜಲ್ಲೆ तो कसीच शिकून मागे स्टुडंट पर सेम टेक्निक मागेले स्टुडंट नॅशनल इंटरनॅशनल सगळं मेडल पर मारलं मागे स्टुडंट अति पर एक युनिव्हर्सिटी चोणाक हांव पैसे गिस कोणाकडे घेना तेंका पर हांव युनिव्हर्सिटी चोणाक हांवच्यो तेंका आपण घेवन वचन घेवन मस्त लोकांक लेडीज जेंट्स सगळं लोकांक प्रॅक्टीस करून घेवन स्टेट नॅशनल इंटरनॅशनल मेडल मारलेले मागेले संस्थेक म्हाका पर बरें एक म्हाका आमगेले एक इंडियात स्टेटात डिस्ट्रिक्टात बरें एक नांव आसा तशी यावेळी ऐकून खुशी जाता तुम्ही करत असताना कितले कष्ट पडवालो तुमकां गुत आसा तशीच दुसरे लोक कितले कष्ट करनालो तेंका येदे लायक जावं काय म्हणून तुम्ही आणि तेंकोर की मुखार आपण वरीत आसाय एक लायक रितीर काम करीत आसाय तुम्ही वेट लिफ्टिंग आवडते यावर की एक समाजाक लायक करणे करीत आसाय तुमगेले ते तुम्ही सांगले बॉडी बिल्डिंग ते जावन सगळे लोक बॉडी वगैरे शुलिताय ते शुलिताय म्हणून तुमगेला तर खाली आत्ता गायले तुम्ही जर्सी पडल्यार काढता तुम्ही लाईफात कितले मुखार गेला कितले साधन करला म्हणून तुमगेला ते इंटरनॅशनल तुम्ही सांगले एक कॅनडा ಬಗ್ಗೆ सांगले अनफॉर्च्युनेटली तुमका विजा प्रॉब्लेम जाले तेजे ಬಗ್ಗೆ आयकला म्हळ्यार तुमका ते ह्याय प्रॉब्लेम जाले जेन्ना तुम्ही कांयच म्हणत ते नेक्स्ट हे करीत आसाय नेक्स्ट इंटरनॅशनल जे न्यूझीलँडाच्या ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ आमकां सांगा मी एक्चुली न्यूझीलंड ಬಗ್ಗೆ सांगय म्हणून सांगला एक्चुली न्यूझीलंड आमकां कॉमनवेल्थ जाता म्हणून गुतनालो फस्ट इंग्लंड आतां आसा म्हणून घेवन एक हें जालें कडे तिंगे रायबार तिंगे एक कसले एक प्रॉब्लम जावन घेवन जस्ट दुसरे कंट्रीक एक कॉमनवेल्थाचे एक सर्क्युलर येयले एस म्हणून त्या एक सिलेक्शन जावंक जाल्यार आमी स्टेट आतां मेडल मारके फस्ट आतां सेकंड तिंतू मेडल मारले नॅशनल मेडल मारके नॅशनल मेडल मारल्यार सिलेक्शन म्हळ्यार कॉमनवेल्थाक इंतिश्ट पौंडेज कोरलेल्याक मात्र आतां केले लोक इंटरनॅशनल मेडल मारता नॅशनल मेडल मारताय डायरेक्ट सिलेक्शन मेळना बट इंतिश्ट सिलेक्शन पौंडेज म्हणून रावताय क्रायटेरिया अरे वय तर त्या पौंडेज ह्या कोरले मात्र तांकां एक इंटरनॅशनल अवकाश मेळटा ते नॅशनल गोल्ड मेळटा म्हणून आपण डायरेक्ट तांकां सिलेक्शन दिनाय बट ते कॉमनवेल्थात की अथवा एशियन चॅम्पियनशीप येते असे पौंडेज रावतात त्या पौंडेज बेसिकार तांकां एक सिलेक्शन मेळटा हांव 2019 ಅರ್ತಾನು 2022 ಫರ್ಕ್ ಆಸ न्ही साधारण एक 2-3 इयर एक 20-25 गोल्ड मेडल मारला कंटिन्यूस वेरी बिग हॅपी 22 साधारण एक 14 गोल्ड मेडल मारला 2 सिल्वर एक ब्रोंज आणि कित्तूर राणी स्टेट अवॉर्ड परके हांगा बिजापूर जिल्हा तीन परत एक स्टेट अवॉर्ड पर मेळा एक बारीक खुशी ह्या इयर पुरा गोल्डन ह्या ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळा आतां ह्या मागीर चॅम्पियनशीप जावचे परके 2022 डिसेंबर होप्स म्हळ्यार एक 22 गोल्डन लायफ म्हणून घेवन तिंतू पर एक अवकाश आसा केले गोत्ता आरोग्य आसल्यार मेडलान तो पक्का म्हणून आसा त्याच्याकोस्कर सगळट आमगेले विश्व कोंकणी सगळट लोक की आतां आमगेले समुदायीक सगळट आतां तुमगेले परके सगळट लोक एक आशिर्वाद जाल्यार कंटिन्यूस मागेले एक अचिवमेंटाक एक म्हाका एक अवकाश आसा म्हणून घेवन आसा म्हळ्यार मागे परफॉर्मन्स तितले आसा
आता एक्झामात तुम्ही परत एक बऱ्या वदला सगळं पेपर वदना म्हणून पडटा तुमकां पर एक एक वय, एक्झामाक confidence मार्क रावता, गावता वय. तशी मागीर प्रॅक्टीस आसा न्ही आमगे इंडियातू 66 कॅटेगरी मास्टर वन कॅटेगरी तो इंडियात हांव एकलो सिलेक्शन जिल्लो आनी कोणाक अवकाश मेळना म्हणल्यार तितले एक परफॉर्मन्स आसले एक अवकाश आसा म्हणून घेवन 4 विभागात आसा एक चॅम्पियन पार्टिसिपेट करिता फोरात खंयचे एक अवकाश आसा जाल्यार सगळे सांगता फोर तूं गेदवान येवंकाय म्हणून सगळे लोक आसा खंडीत तुमगेलो आशिर्वाद जाल्यार खंडीत उलय जाता म्हणून सगळे आमगेले एक समुदाय लोकांनी एक आशिर्वाद घायला आनी सपोर्ट करतात आनी आमगेले अखिल भारत कोंकण बनेकल सर आणि रवी टी नाईक तेणे पर मस्त म्हाका एक सपोर्ट फायनान्शियल सपोर्ट मस्त करला रवी टी नाईक म्हणा सगळं आमगेले कोंकण कार्य समुदायाक स्पोर्ट्समॅनाक एज्युकेशनाक प्रत्येक लोकांक सपोर्ट करता म्हाका एका म्हणणे सगळं आमगे कोंकण कार्य समाज सगळं लोक सपोर्ट करता आनी आमगेले ते पाय जावन चॅम्पियनशिपाक बनलकर सरान सांगला हांव आमगेले एक समुदायाचे एक मेच्युरिटी तुमकां सपोर्ट एक विशेष रितीन एक ऑफिसान तुमकां एक व्हड मोठो वचत आसा बारी खुशी म्हणून घेवन एक म्हाका लाईव्ह जावन म्हाका एक मेळान घेवन उलोवंक गेला तांकां पर ह्या एक टायमाक तांकां पर एक मागेले एक अभिनंदन एक सांगता म्हणून लास्ट टायम एशियन चॅम्पियनशिपाक पर कोयमुत्तूर आशिल्ले आमगेले अखिल भारत कोंकण एक कम्युनिटी निंत बनेलकर सर म्हाका सहकार करला आनी कामान वेलताना वयताना परत तुमकां एक हांव एक विशेष रितीन हांव करता म्हणून घेवन एक म्हाका एक विश्वास दिलेलो आसा आनी मेळता म्हणून सांगला वयचे एक 2-3 days आसतना म्हाका एक मेळ म्हणून सांगला ओके म्हळ्यार गोंय रावचे न्ही अड्डीन मामा हांव तुमकां वयचे की 3-4 दीस मुखार मेळता म्हणून सांगला आनी मेळान आनी कसं तेजे बगे सरा कडेन उलोवचें अशें वय खंडीत आता तुम्ही सांगले न्यूझीलंडात तुम 4 डिफरंट कॉम्पिटिशन आसा आनी तेन तू फुल्लेन तू गोल्ड मेडलची घेवंक काय म्हणून एक प्रयास आसा तेका आमी फुल सपोर्ट आसाय आनी आमी आशी करता तुमकां फुल 4 तू गोल्ड मेडल मेळ्ळो हे तुमगेले एक तुम्ही सांगले गोल्डन इयर म्हणून गोल्डन इयर जावनचे डिसेंबरात एक्झॅक्ट 4 मेडल्स तुमकां मेळ्ळो आनी तुम्ही वापस येता आसतना फुल हांगा धूमधाम से आमी तुमकां वेलकम करताय आनी नेक्स्ट आता तुमगेले जर्नी पळयले दुसरे देशात की तुम्ही वचन साधने करला एक कारवी म्हणजे एक खाली एक 4 लोक गुत्तले नाव तितलेच एक सतीश कारवी एक 4-5 लोक गुत्तलेले कारवी म्हणून ते दुसरे देशात वर की ते म्हळ्यार एक तुम्ही ते नाव थंय मरे वचन तुमगेले फॅमिलीचे आमगेले समाजाचे नाव व्हड म्हणटार तुम्ही दाखयला ते आता एक क्वेश्चन कर म्हळ्यार सुगुल ते तुम्ही नाव सांगता सतीश कारवी म्हणटना म्हळ्यार अशी निमगेलो तुम्ही समाजा ಬಗ್ಗೆ कॉलेजला उलयलेला आसा की अशीच वय आता म्हाका म्हजें नांव सतीश कारवी मागीर आनंद उरलेलो सतीश म्हणगे नांव कारवी म्हणचे आमगे कम्युनिटीचे का नांव ते कोणे आमगे समुदाय जल्म कारवी म्हणचे दुरिकायचे थिंग वय म्हाका ऑल ओवर इंडियात कॉम्पिटिशन गेल्यार म्हाका सतीश म्हण कोणें आपयनाय ए कारवी इल्लो बरें ए कारवी इधर आओ अशें म्हण आपयता वता सतीश म्हण म्हाका कोया सतीश म्हण आपोवचें म्हाका कुंदापुरात मात्र ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕಂಚೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವ कॅटेगरीला ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾರ್ವಿ म्हणून सांगताय वरतो आणि सतीश इल्बा म्हणून कोणे उरलेलं ना टोटल आम्ही जर्सी घालता इंडिया जर्सी घालता इंडिया जर्सी म्हळ्यार इंडियाची कोणी भितर आमकां कोणी मेळारो तेणी आमगे कडेन आप इंग्लिशान की हिंदीन की खंयचे गांवची म्हणून पडे कडेन मँगलोर खंय विचारताय कडे कुंदापूर म्हणून पडे आतां ऑलमोस्ट एक कारवी म्हणचे एक 99% ऑलमोस्टली स्पोर्ट्स इंतू एज्युकेशन इंतू नाना एक इंतू कारवीचे एक मट्टाके गेलाय कारवी म्हणा पडचे एक म्हळ्यार कारवी म्हणा पडे एक तितलो व्हड मट्टाक न्ही जाल्यार एक लोकांनी गुर्तुसून चितलेचे 100% गेला तो कोय ऑल ओवर स्टेटात आता दृष्टी गेला कारवी म्हणचे एक हें आनी कसं की म्हणून सला म्हागेले जन कुंदापूर म्हणा पडे कारवीर इद्रಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ म्हळ्यार ऑल ओवर कंटिन्यूस हांव एक 25 year तन कंटिन्यूस हांव स्पोर्ट्स इंत असलेगोस्कर कारवी म्हणून पडे कुंदापुरम उडुपी डिस्ट्रिक्ट म्हणून पडे एक मँगलोर म्हणून पडे कळता हे पॉवर लिफ्टिंगाचे जास्ती आमगेले मँगलोरात खंडाबीट आसाय बट हत्ती परकी पॉवर लिफ्टिंग त्यानंतर हत्ती पर एक रनिंगार दुरलं म्हळ्यार त्याचे हांव म्हणून सांगाक हांव लाईव्ह जावन सांगता कोण आलं तर सांगता कित्याक म्हळ्यार कुंदापुरात यायची ना पॉवर लिफ्टिंग याची ना पुढे पॉवर लिफ्टिंग म्हळ्यार PK यशोधर म्हणून आसले
अर्जुन अवॉर्ड आमगे पॉवर लिफ्टिंग अर्जुन अवॉर्ड आमगे कर्नाटक स्टेट कोणाक ना एकलव्य जाले मेळा अर्जुन PK यशोधर म्हणून 56 कॅटेगरी एक 2-3 कॉम्पिटिशन नॅशनल तिगेले कॉस्ट्यूम गा ನಾವು मागे कಡೆ नतले पैसे तिगेले कॉस्ट्यूम मला तो कुंदापूर आसिಲ್ಲ पुढे हंगल्लो कಡೆ तालूर गारकोन आसिಲ್ಲ आमको परत चिक्की येवन आमगे जिमत परत ಏನು सतीश हंग ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು म्हणून एक सांगायचं पण लास्ट द हार्ट अटॅक जावन या झालं स्प्रेड झालं बट तिगेले एक उगडास सोडचे जाय ना की मला मागे कॉस्ट्यूमातले टाइम मार तको मार नंतर हाಕೊಂಡು ಹೋಗಿ म्हणून दिलेला असा 2 इयर पर तिगेले कॉस्ट्यूम गा ನಾವು यूज करता तिगेले मागीर घरात पर व्हड फोटो आसा म्हणल्यार एक तिगेले कॉस्ट्यूम जेले यूज केले मस्त अनुकूल जाले तिगेले कॉस्ट्यूम हेजेर त्या रितीन कार कम्युनिटी म्हणून आतां एक सगळे लोक एक प्रत्येक स्पोर्टात आसा आता गोपाल कारवी म्हणून आसा स्विमींगात बरें एक रेकॉर्ड कोरलेलो आसा आनी एज्युकेशनात परकी आतां किशन चेसात बरें कोरलें आसा क्रिकेटात राजीव कारवी म्हणून टेनीस म्हणून आनी एज्युकेशनात मस्त लक आसा इंजिनियरींग कोरलेलें डॉक्टरेट कोरलें मस्त लक आसा म्हळ्यार पुरा भायर आसाय बट आमी म्हळ्यार आनी भायर शिकन चेड अचिवमेंट कोरले मस्त लक आसाय बट एक ग्रामांत रावन घेवन ತಂಗ रावन घेवन ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಉದಾಗಿ ತಂಗ ಕಾವನು ಪಿವನಿಗೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊನೆ ಓಡ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಸುಖ ಮಾಡಿದ ಓಡ್ ಮಟ್ಟ ಬೆಳವಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿನ 100%. आता आमगेले कुंदापूरचे आसानी आसाय नाना रैल्वे आसाय बँक एम्प्लॉय आसाय दुसरे कಡೆ तिंगेले पुरा आउटसाइड तिंगेले कंपनीचे स्पॉन्सरशिप मेळान तेने अचिव्हमेंट बट आम्ही कोणाला एक नासले आमगेले एक व्यवहार कोण घेवन आमगेले व्यवहारातू एक फूडकी ಅಥವಾ ವಚ್ಚಾಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿಗೆ ಪೂರ ಮಗೆಲಾಚ್ ಅವಕನ್ ಇತ್ತು ಓಡ ಮಟ್ಟ ಬೆಳೆಯಲು ಮಾಡಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಎನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮಗಿತ್ಲ ಓಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಂಡಿನ आव बेळवा तसा आमगे दुसऱ्याक बेळसी तसा कोणाक उणे कोरली ना हांव विंजल तशी दुसऱ्या परिके अवकाश कोण दिलं मस्त आसा त्याचे म्हाका बी हॅपी हांव ते त्याचे आतां ओड मट्टा वयताना परिके म्हाका ते 3.5 लाख रुपीस फ्लॅट चार्जाक 2 लाख रुपीस समथींग मागेच्यान कितले म्हाका एक सपोर्टर्स आसाय पळय तेंगे कडेन वाच्यान एक सर इंता कडेन साधन ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ सगळे लोक गेले ओड मट्टाने आलता सान मट्टा म्हाका सपोर्ट करले तेंका गुत्त आसा कुंदापूर ताना एक सतीश कार वचत आसा मस्त अचिव्हमेंट गायला आ पळयत आसा तेणें वचत तांकां सपोर्ट करके म्हणून घेवन सगळे लोक आमकां सपोर्ट करता आसा जाल्यार बिग मट्टाक सपोर्ट करले म्हणून आमकां विश्व कोंकणीचे म्हणून बारी खुशी आई एनसून घेवना आई एनसून घेवंक ना इतलो सपोर्ट करता म्हणून सडनली म्हाका फोन येयलो अशें म्हणून पळय भारी खुशी जाला त्याचे आज हंगेन पण आनी तिजीकिन विशेष रितीन जाला आमगे मनीस मागे बरोबर 7-8 लोक येयले तेंका पर भारी खुशी म्हणजे तेन पर येवचे फर्स्ट हांव एक हांव 2 पट्टी केला एक आमगेल्या बस्ती वाण पळय असले टायमार हांव एक या बस्ती वामन प्रशस्तीक एक अर्जी दिवंक येता म्हाजे कडेन फोटो पर आसा ಏನು बसोन उरला आमकां कोंकणीन उलयकाय कोंकणी म्हळ्यार म्हाका जीव म्हाका भारी खुशी आमगेले कोंकणी आमी बेळसिकाय मस्त पर उलयले अड्डीना तुगे अचिव्हमेंट पळोवन भारी खुशी जाले हांव पाय नेक्स्ट कम्युनिटी ते कोले प्रशस्तीचे या करतना हांव या करता आमगे इंत रेकमेंड केलें ना कोण बरें करता तेंकां दिवचेच म्हणून पळय अड्डीना मामा पळय इंतिಷ್ಟು वर्थ अचिव्हमेंट केला बसून लागी रावन घेवन फोटो काढून घेवन कॉफी गिफी दिवन घेवन भारी खुशी कडे एक 7-8 मंथाक नंतर विचार काडले बरो बेजार जाले म्हळ्यार जालें म्हणून जाल्यार आज आशिल्ल्यार बाय बिग मस्त म्हळ्यार मस्त खुशी पडटा म्हळ्यार त्या टायमार फस्ट टायम आई सर लागी मेळतना कितलो खुशी पडोवन गेलो म्हण सांगल्यार भारी खुशी म्हळ्यार कुंदापूर तान येवन तूं एक तुगेले अचिव्हमेंट कोरलेले बुक्स दिवंक येयले म्हणून पळय भारी खुशी जाली म्हाका म्हळ्यार भायर गेले बरें फील ना घराक भारी खुशी जाले म्हाका त्याचे एक 7-8 महिने पळय एक सिजन पळय भारी खुशी आज येन पळय त्या सिटार आता मनीस ना म्हणना पळय मस्त बेजार जालें मस्त बेजार खंडीत मस्त बेजार जालें 100%. ग्रेट मानाक निवे मामून म्हाका आमी आत्ताय आमी मनात धरून घेतला त्या खुशी ओके नेक्स्ट आमी इतले पुरो क्वेश्चन आमगेले भायरचे सपोर्ट भायर लोक ते हे म्हण तुमगेले फॅमिली आतां तुमगेले घरात अम्मा नाजाल्यार अण्णा जावं ना तुमगेले कजिन्स तुमगेले वायफ जावं कोणी जावं कितले सपोर्ट करता म्हळ्यार कशी सपोर्ट करता तुमी फस्टात वेट लिफ्टिंग म्हाका इंट्रस्ट आसा म्हण घरात अशी डिस्कस करले वचका म्हणाले तेन्ना कशी एक्चुअली आमगेले फॅमिली 10 मेंबर्स 7 सिस्टर्स 2 ब्रदर्स हांव लास्ट
तिंगेला कोण म्हणल्यार सगळ्यात लोकांत हांव म्हणलो आसची तांकां तो कसलो कर ताका सपोर्ट कर सपोर्ट करके भारी बडतनात केलें की म्हणल्यार आमी केन्ना आमकां जेवण घालना टायमार तें जेवण आमकां पावना आमी केन्ना ते प्रकार रावतालो अन्न बसतना आना इंतुलेची थोडी थोडी आमकां जेवण दितालो जाल्यार आमकां राग येतालो म्हळ्यार अन्न माळे तेन्ना पण मस्त भूक लागता जाल्यार चेडूं मागीर येद्रा बसतना दिना म्हणून तें जायना ते आत्ते आमगे अन्न आसल्यार ते आमी आनाक रिती पळोवंक घेवची रिती चेंजीस जाल्यार बट कसले कर जायना आले टायमार तें मेळना म्हणटा अदृश्ट म्हूण सांगता पळय भारी कश्टार हें आसलें सगळ्यात लोकांक मॅरेज जावन गेले किडेर हांव भटकाळ चेल्लीक हांव अश्विनी म्हणून बेजा म्हाका एक चल्लो एक चेल्ली चल्लो 7ನೇ क्लास चेल्ली 1ನೇ क्लास एक गुड्ड आनी मागे बायल पर मुखार कराटे प्लेयराचे ब्लॅक बेल्ट पर गेला भरतनाट्य पर करला ताका स्पोर्ट्सा पर भारी इंट्रस्ट कडेर हांव ह्या अचिवमेंट करना पळय तर प्रत्येकींत सपोर्ट खंयच्या ह्या करना तितके कितले कश्ट जाले तर की हांव प्रत्येक मागीर सन्मान कार्यक्रमाक प्रत्येक कार्यक्रमाक ताका सोडना ते बॅक्स बोन सपोर्ट म्हणत त्याचे आम्ही दुसरे इंटरव्यू पर पळयताले प्रत्येक एक ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ತೀರು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ सांगता ಕಲೆ म्हणून ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಜಾವನ್ ಮಾಡ ಅವು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಹೆಣ್ತಿನೇ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಮುನ್ನ ಪಡೆ ಮಗೆ ಅತ್ಯ ಕಾಡಲೆ प्रत्येक मागे कडे पैसे नंबर इसी प्रॉब्लम कॉल करचे इसी करून पण ना तू ताले बेगना मागे गोल्ड दुरी बँकान दुरी गेदामेन पळया म्हळ्यार तितलो सपोर्ट आमकां घेवंक एक बेजार जाल्यार तितले तेगो सर ते जे सांगा गेला स्टोरी मस्त आसा जाल्यार आमकां बॅक एक पडताना एक सपोर्ट म्हळ्यार कसले कोण तेगे ब्रदरा कडेन तेगे मम्मी कडेन कसले तेगे फ्रेंड्सा कडेन कसले कोण घेवन तुमी वसा हांव आसा पळोवंक तेजे बद्दल टेंशन कोण हांव आतां एक 15 दीस 20 दीस ना जाल्यार चेडो स्कुलाक आपोवन हाडके स्कुला आपोवन हाडके पुरा त्याचे करता वय आतां ते घराक टेलरिंग करीत आसा एक सुमार कस्टमर पर हांव घालपाक येता त्याची मेंटेन करून घेवन वचत आसा जाल्यार हांव नातले टायमार पर की एक देवस्थानाक हांगा परका स्कुलाक हाडचे व्हरचे परके आसा व्हेरी डिफिकल्ट दोगूय जाण एकूच स्कुलाक गेल्यार कसलो प्रॉब्लम ना एक त्या स्कूल ह्या स्कूल ताका 12 घंटा सोडचे एक 1 घंटा सोडचे व्हेरी डिफिकल्ट जाल्यार कसले टेंशन घेना काय म्हणून सांगचे आतां वयच्या टायमार ह्या पर टेंशन घेना ते कसलो लाभ पळयता म्हणजे जाल्यार आमकां फॅमिली म्हणा पडे गांवचे रावताचे जाल्यार आमी वयचे करून म्हाका टायम टेबल घालचे अशें शिकोर अशें शिकोर अशें शिकोर म्हणून तितू एडजस्टमेंट करचे की एडजस्ट जाता सडन आमी एक कडे वचके एक कडे वचके म्हणून सांगल्यार एक काम पाड येता तिको सर एक काम कर 5 मिनटाची उगी वयचे ते बॅलन्स जायत वयता त्या हेजेन आमकां एक कसले फॅमिली भितर कसले अंडरस्टँडींग जावन घेवन ओके गुड्डीज रिती रावचे आसा जाल्यार आमगेले 2 जण ब्रदर आनी सिस्टर लग्न जावन गेले तर की प्रत्येक मागीर ओडो अचिवमेंटाक सगळ्यात लोक येता घरा आनी कसले कार्यक्रमाला सगळ्यात लोक येता कसले एक हें ना आतां आमी परत तीग लोक एक वाट्यात जयत आसा आतां कसले कार्यक्रम आसा के लोक बाबन तेसीस म्हणून जाल्यार हांव सेपरेट जालें तर की बट प्रत्येक आमगेले कार्यक्रम रावता फॅमिली ब्रदर ते एकू आमगेले घरा जेता मम्मी आसा 80 वर्ष आतां लायक हॅपी जावन आसा अन्न ना म्हळ्यार जावन गेला मम्मी आसा एक मम्मी परत तशीच आमी दिवचे पयशे आमकां पाल्याक वचन पुता ओड मटाक वयत न्ही घे म्हणून तांकां आसची तांकां आमी न्यूझीलंड इंग्लंड ऑस्ट्रेलिया जर्मनी म्हणून फुटबॉल क्रिकेट मॅचात मात्र नांव आयकसिल्लें जाल्यार आमी एक त्या कंट्रीत आमी वयता म्हणून पळय एक आमकां कॅन्सन घेवंक जायना बट मागीर लायफात हांव म्हाका फुडें तरी कशें जालें इंडिया फ्लॅग आंगार घालून घेवंक काय एक ह्या कर काय दुसरो पर वयता एक इश्कोन वयता म्हणून आमकां बरें आमकां चल जालें आमगे लायफ जालें आमी गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत काम करता आसाय हांव डेल्ले कंपनींत आनी कोरमंग क्लबात परके ट्रेनर जेन्ना काम करताले बेंगळूर 10 इयर काम करला काम कडेर सगळेಟ್ಲ सांगताले ಏನು ಮಾರೆ ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಹಾಕು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡು म्हणून सगळं मस्त लोक सांगताले सरी म्हणून आपणे कडे तांगे एक 11 इयर करले तांगे सोणगे ನಂಗೆ ಬಂಡಾಕರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆತ ಓನ್ ಜಿಮ್ ಗಾನಿ घेवन एक 12 इयर रनिंग टेलरिंग ನಮ್ಮ 2 इयर प्रति इयर ಹಿಂಗ ಅವು एक बॉडी बिल्डिंग पॉवर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन युवा क्रीडापटूक हांव वेदिक कोण दीत आशिल्लो
कडेर हांव ओड ओट म्हणटा हांवूय अचिवमेंट करता म्हाका त्या वेदीक दुसरे दिवंक चिकी कश्ट केल्ले म्हळ्यार एक वेदीक एक प्रोग्राम नडशिके जाल्यार 3-4 लाख रुपीस जावंक जाय 3-4 लाख रुपीस जावंक आतां म्हाका आतां वचक 3-4 लाख जावंक आसतना हांव आनी दुसऱ्याक कसलें डिफिकल्ट जाता जाल्यार कितलें करता तितलें करलें आतां मिडल कोरोना प्रॉब्लम येयले जिम फूल क्लोज म्हणून दुसरे सडन व्यवहार ना तेजी जेंची की हांव एक बॅलन्सर वचत आसा जाल्यार अचिवमेंट करचें रावना कडेर म्हाका फस्ट कजीक कॅनडाक वयचे अवकाश जाल्ले विजा प्रॉब्लम जाल्यार फूल फिलींग जाल्यार कसलें करचें आतां नेक्स्ट सिलेक्शन जालें आनी नेक्स्ट नॅशनल विन जावंक जाय तितलें सुलभ ना व्हेरी डिफिकल्ट महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा राजस्थान व्हेरी डिफिकल्ट रावताय तिंगेद्राक आमी बरें कष्टचे ज्याला दैवशक्ती म्हणचे एक रावता तिंगेले आशिर्वाद जन येयलेले म्हूण सांगता जाल्यार हांव गेल्लो पार्टिसिपेट नॅशनल त्या फस्ट 2019 नॅशनल फस्ट रेकॉर्ड जालें गोल्ड मेडल मारलें डायरेक्ट एशियन चॅम्पियनशीप मेळ्ळा भारी खुशी जालें एशियन फस्ट 3 गोल्ड मेडल म्हाका एक फिलींग म्हळ्यार म्हाका गोल्ड मेडल घालतना नॅशनल फ्लॅग आरसितना एक राष्ट्रगीत मुखांतर मेडल गायलें म्हणून सांगत जायना दोळ्यांतून हांव इशिरोवरा राष्ट्रगीत जायत आसा म्हाका दोळ्यांतल्यान फुल्ल फिलींग जालें जाल्यार कझाकिस्तान म्हणून -4 डिग्री डिसेंबर जिल्ले चेळी म्हाका डेल्ली देंवतना म्हाका चेळी तडसून घेवंक जावना ती कझाकिस्तान वयता म्हणून कसलें ना तेणी तिंगेले कंट्री लोक फुल्ल स्वेटर लेदर आमगेले हें मामुली जाल्यार सांगला ಈ ಥರ ವೆದರ್ ಇತ್ತು म्हणून सांगलें जाल्यार आमी डोंट केअर जाल्यार तांकां भितर भायर फुल्ल भायर पडना पडे जाल्यार भितर ना पडे हीट जाल्यार त्या एक कंट्रीत आमी एक अचिवमेंट कोणे येयले म्हणा पडे आमगे धर्मस्थಳ वीरेंद्र हेगडे मंजुनाथ स्वामीन लास्ट टायम पर म्हाका सपोर्ट करले ಯಾಪಂತ ಪರ ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಯಿನ್ ದಿವನಿಗೆ ನೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು ಮಂಜುನಾಥ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಹೋಗಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡು ಮನೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಏಕ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮಾಂಕಾಳಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತಾನ ಮಗಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕೂಳರಾಯ ಐಗುಳಿ ತಿಂಗಿ ಆ शक्ती जन खंडित एक साधने कोरकामण असते सगळं मागेला ते हॅट्रिक येता एक मेडल मारल्यार त्याचे एक कॉमनवेल्थ म्हणून जाल्यार म्हाका कनसू ऑलिंपिक कॉमनवेल्थ म्हणून जाल्यार फुडें आतां आयकल्लें आनी सण्ण पुट्ट चॅम्पियनशीप जायत रावता सोडून जाल्यार कामांत ऑलिंपिक म्हणून ओड म्हणटाक एक कनसು ಯಾವಂದು एक ನನಸು ಕೊರಕೆ म्हणून हास्य आसा त्या हास्यक म्हाका सगळ्याक सपोर्ट पोटी सांगचें न्ही सगळ्याक आशिर्वाद आसा देवा कडेन मागानी तिसी मागेले एक अचिवमेंटाक सगळ्याक प्रोत्साह सहकार्य बेंबल राव काय म्हणून सांगान गेले त्याच रितीर एक खड्डी कुडे एका तेका जायत ना त्याच रितीर जायत आसा जाल्यार समस्या करता तेका पर आमी हें कोण गेला मान्य मत्ती घालून गेल्यार म्हाका अचिवमेंट करची जायना तेसले मत्ती घालूं गेल्यार आसा न्ही हांव इतलो ओड म्हणटाक येना घालूंक वचना आमी काल ड्रायव्हिंग करता सीद आमगे हेची वय वचचे रीच जावंक जाय तांकां रीच जावन गेलो आमी वयचे म्हणून गेले येयला आतां त्याचे एक ओड म्हणटा की अचिवमेंट आमी गेले कोंकण कार्य समुदायाक एक नांव दिवंकाय आनी युवा क्रीडापटूक बेळसिके म्हणून मागेले ओड हास्य आसा एक्चुली आमगेले समुदाय हितून महिळा क्रीडापटू भाळ उणे कोणी ना आमी इतले कोणाक गुर्तुना म्हणून सर पळय कॉलेज चोणाक ह्या एक डिग्री आसतना युनिवर्सिटी इंडियन युनिवर्सिटी एक मेडल माल रैल्वेस अबकारी डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद्येन आपयत आसाय एवरी इयरली आपयत आसाय जाल्यार लेडीसाक इंपॉर्टंट फस्ट परफॉर्मन्स जाल्यार कोणी इंट्रस्ट घालना आतां पांयामुळेच आसा कोणी तेजे ಬಗ್ಗೆ इंट्रस्ट घेयना म्हळ्यार कसलें म्हूण गुतना फुडेंत हातीतान न्ही फुडेंत तेजे ಬಗ್ಗೆ इंट्रस्ट घेयना तिंगेले तेणी म्हळ्यार एज्युकेशन जावंकय प्रथम एज्युकेशन म्हणचे एक इंपॉर्टंट धरून गेल्यार बरें न्ही एज्युकेशन बरें एक क्रीडा चटुवटीके विद्या क्रीडे दोनी आसल्यार बरें म्हणचे एक मागेलें हें आनी कसलें कितें हय तेच्या आमगेले कम्युनिटीत स्ट्रॉंग मसलक आसा एज्युकेशन केल्लो एज्युकेशन उणी जालें तर स्पोर्ट्साय अचिवमेंट दिकेल तरी तांकां काम मेळटा काम मेळटा जाल्यार ते एक अवकाश कोण घेतलो ना आतां स्टार्ट सेकंड PUCतल्यान स्टार्ट येता युनिवर्सिटी सेकंड PUCतल्यान स्टार्ट इंटरनेट जाता ते एक मेडल मारिता म्हळ्यार एक 2 year भितर एक रीच करचें जाता म्हळ्यार दुसरे कडेन जाल्यार आमी फुडें जाल्यार मंगळूरू उडपी तांकां वयता लास्ट कॉम्पिटिशन कॉस्ट्यूम घालता आमी कुंदापूर्णा म्हणून दुसरे कडेन शिकन येता वेदिके जावचे एक स्टेज फील करचे कसं जाल्यार त्या पुरो फॅसिलिटी आसले तर की
कोणी इंटरेस्ट करतलो कोणी ना तिका तिचे बघे तिंगे बघे आनी उलो गेल्यार आनी तेणी दुसऱ्या हेज करताय तिकूच तिचे बघे कोणाक इंटरेस्ट आसा हांव 24 hours सपोर्ट करता कोण हे ना म्हणल्यार कारण कसले करचे ना वय, ते आमी force तांडू करूंक जायना. फोर्स कोण येयलो ते दुसरे मिनींग अर्थ कोणी ती बस हांव इंटरेस्ट करता त्या मागेला घेयल्ल्याक हांव शिकोवन दिता आनी मागेलांक ते मागेले अचिवमेंट कितले साधने करता ते हांव करीत आसा आतां व्हड मट्टाक मागेले एक साधने ते यशस्वी करता म्हण आसा त्यात प्रिपेरेशन जायत आसा दिसाक 2 टायम प्रॅक्टीस करता इवनिंग मॉर्निंग फिटनेस ओनली सायड एक्सरसाइज करीत आसा इवनिंग हेवी एक्सरसाइज करूक कॉलेज स्टुडंट त्या टायमार जावंक म्हाका सपोर्टर्स प्लेट्स घालचे पर जावंक तेणें एक कॉलेज 6:30 तेन्ना परत सगळे लोक येताय तिंगे सपोर्टा मुखांतर हांव चिकी हेल्प घेवन हांव करीत आसा प्रिपेरेशन लास्ट एक 5 days 10 days आसतना हांव दुसऱ्या ऑफिसीन घेता एक्सपिरियन्स आशिल्लेक म्हळ्यार फायल एंड पावंडेज तांग करचेक 3 अटेम्प्ट येता स्टार्टींग पावंडेज कितले दिवंक सेकंड पावंडेज कितले दिवंक थर्ड पावंडेज कितले दिवंक म्हणून घेवन आमी कॅल्क्युलेशन घालून रावकाय त्याचे तांगे वेंग जेता त्या दिवंक तिगो त्याचे पावंडेज कितलो करता म्हणून आमी कॉस्ट्यूम गिस्ट्यूम घालून घेवन आमी प्रॅक्टीस करून घेवन वयचे त्या सामान्य लोकांक जायना हेवी रावता चेड उण जाल्यार आमगेले बॅक नी इंजुरी जाता त्या दिवस आतां एक 75% प्रॅक्टीस करीत आसा लास्ट 10 days इम्पॉर्टंट प्रॅक्टीस त्या आमी कॅल्क्युलेशन घालून घेवन आमी वेंग करतना त्याची पावंडेज दिवन घेवन लास्ट 10 days म्हणजे इम्पॉर्टंट मस्त इम्पॉर्टंट आमी खंय ना त्याची इम्पॉर्टंट प्रॅक्टीस फायनल त्याची कॉम्पिटिशन त्याची पावंडेज कॉम्पिटिशन करूंक म्हळ्यार आमी त्या बॉडी वेट त्या टायमार करेक्ट एक्झॅक्टली 66-67 बॉडी वेट हांण धरून घेताय तिजी किना फुडें 70 kg रावता 69 रावता तेन्ना आमी हेवी वेट्स उबरताय त्या वेट्स 66 kg घेयना वेट लॉस जाला तशी त्याची लास्ट 66 बॉडी वेट धरून घेवन आमी लास्ट फायनल वेट्स आपले त्याची वेट्स आमी कॉम्पिटिशन कोण घेवन हें करताय जाल्यार तरी लास्ट पॉयंट म्हळ्यार एकले करले तशें आमी त्या फुडेंच रावताय आमी 200 उबारले दुसरे कंट्रीचे 202 वरे उबारता आमी 205 घालचे तो 207 वरे उबारता कॉम्पिटन ती हय ती गेली एक लिफ्ट फॉल जाल्यार मात्र आमकां प्लस तेणें पुरो उबारला ती चेड उबार काय पडता आनी आमी गेले ते कशी खंयचे रितीन तयारी इतले करला की आनी ते डाउट करचे कळना खंडीत फुल कॉन्फिडन्स आसा 100% फुल सपोर्टाकू आसा खंडीत स्टॉप करचे कळना आज सांगचे की म्हळ्यार म्हाका एक प्रदीप म्हाका हांव मस्त ह्या करता म्हळ्यार एक्चुअली तितलो व्हड व्यक्ती जेन्ना मनीस कोणाल्या फोनाक रेस्पॉन्स करनाय बिझी रावता तेणी म्हळ्यार इंटरनॅशनल जाल्यार प्रत्येक एक वॉट्सॅपात कसं एक विचारना पड इमिडियटली रिप्लाय करता म्हाका एक बारीक खुशी म्हळ्यार तितलो म्हाका एक आज विशय कोण एक सपोर्टाक हेजी ಬಗ್ಗೆ जाल्यार तेजी किना फुडें एक मागेले प्रत्येक एक अचिवमेंटाक एक कंग्रॅच्युलेशन गुड बरें दिना फुडें आमकां खुशीच न्ही व्हड मोठा हें म्हणून फुडें पयर परकी हांव मागेले अचिवमेंट करलेले एक मेडल परकी मिसेस आनी सर आसलो पयर तिंगेले एक आयुध पुजा टायमार बारी खुशी जावन घेवन आशिर्वाद जावन तिंगेले एक सेल्फी फोटो काडून घेवन येयला त्याची डीपी त्याची गायला बारे एक 3 की 4 पट्टी जाले सराक मेळना कुंदापूर परत एक 2 पट्टीक मेळा पर्सनल जावन एक मेळान एक आशिर्वाद घेवन येयला त्याची रीती आज येयला तिंगे संस्थेत अध्यक्षक आज भेटी जावन घेवन उलोवन तिंगेले एक आशिर्वाद घेवन आमगे प्रयाण ಮುಂದುವರಿಸಿ म्हणून घेवन असं इतले लायक खुशी जाल्ले एक लास्ट क्वेश्चन आसा मागेले तुमगे ಬಗ್ಗೆ आयकला तुमगेले रेकॉर्ड 3 पटी ब्रेक करला म्हणून तेजी ಬಗ್ಗೆ कळले ब्रेक तेजी ಬಗ್ಗೆ ब्रेक म्हणून जाल्यार एक अशी हॅट्रिक आता तुम्ही ऑनलाईन पॉवर लिफ्टिंग डेड लिफ्ट रेकॉर्ड म्हणून सतीश कारी म्हणून येता कर्नाटक कुंदापूर म्हणून हांव कर्नाटक स्टेट एक प्रॅक्टीस करता फस्ट 205 असलेले पंजाबाचे आसले केरळात पण फर्स्ट लिफ्ट फॉल जाल्ले म्हळ्यार जारांक गेले स्लिपी जाल्ले सेकंड लिफ्ट जंप वेट जंप करूं जायना म्हळ्यार सेकंड लिफ्ट वेट जंप करता तें जायना जाल्यार कश्ट न्ही 3 लिफ्ट 3 फॉल जाले आउट मेडल ना लिफ्ट फॉल जाले सेकंड लिफ्ट पास जाले थर्ड लिफ्ट कल करले ಬಂದ್ರು ಬರಲಿ ಹೋದ್ರು ಹೋಗಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡು ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂರ
ಹತ್ತು ಬ್ರೇಕಪ್ ಜಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ 2020 ಕೊರೋನಾ ಜನ ಮಳ ಕಂಚೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ನ ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾತು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸಿಲ್ಲ ಕಡೆ 2021 ವಾಪಸ್ಸು ಕೇರಳತ್ತು ಯಾಜಲ್ಲೆ 217ವರೆ ಜಲ್ಲೆ 217 ಜಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಯ್ಯ 215 ಕೊಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 210 ಕೊಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೇಡು ಕೊರಕೆ ಊಣಿ ಕೊರ್ನಾಲ ಚೇಡకు ఊని కొన చేడు కొరకేమన్నా సాలారు జల బాడీ వెయిట్ మగెల్ కంఫర్టೇಬಲ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಜೇನು 66 ಕೊರತೆ 64 ಅಸಿಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 69 ಆ 3 kg ವೇಟ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಕೊನ್ಗೆ 66 ಕೊನ್ಗೆ ಜಲ ತಿಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಚೇಡು 64.300 ಅಸ ಲೆಕ್ಲೆ रिकॉर्ड ब्रेक केरला चेल क्या भाई रिकॉर्ड ब्रेक करेगा नहीं सर रिकॉर्ड ब्रेक नहीं होता कि बॉडी वेट बहुत कम है 60 हमारा पहला था बॉडी वेट था मैं 220 करने वाला था बट अभी क्या बॉडी वेट बहुत कम है फॉर डिफिकल्ट है देखेगा भगवान है अनेक 225 घाल तर वयताले तितलं स्पीड असं उभारलेलं आहे मक्का शॉक जलर मगेले कंटिन्यू 3 रेकॉर्ड जाऊन गेले ब्रेकअप कोण तंग दुरला अत्याने सध्या कोणाक आपडूक जायना म्हळ्यार तितले म्हळ्यार अपडेट म्हणा तुम्ही रेडी असाय नाही आणि 72 बॉडी वेट 82 बॉडी वेट पर असाई चला तेन्नु बले 205 210 215 त्या मागे चेड बॉडी वेट असे ज्याला तितलू बरूना 74 असा तेण तितलो बन 83 अत्यंत तितलो बन 93 100 हेवी बॉडी वेट तेन 250 पर बन जाल्यार मागीकिन 2 कॅटेगरी असले तर की तेंका त्या बरो जावना तेने मोस्टलो केले केरला चेला तमिळनाडू चेला आंध्र चेला क्या भाई इतना पतला है आप कैसा उठाया कैसा थोड़ा वो मुझे भी थोड़ा टेक्निक सिखाओ इतना अच्छा उठाया मैं 2 साल से आप देख रहा है बहुत अच्छा पॉन्डेज कर रहा है सर भगवान का पास है रेगुलर प्रैक्टिस है अच्छा फिश गिश रोज खाता है हमारा हम भी वही हमारा ये प्रोफेशनल है अच्छा हम लोग भी आपका गांव में आने का कोल्लोर आने का तभी उधर भी आने का आपको मिलने का आओ सर मैं सिटी में मैं ज़्यादा दूर नहीं कुंदापुर आने के टाइम पे वो सर्कल से इधर ऐसा देखे तो जिम का बंडाकर सर्कल्स जिम देख रहा है ज़्यादा दूर नहीं उधर भी नीचे भी मेरा घर है कभी भी आओ मुझे मिलो सर सर पड़ा लास्ट एक 15 डेज बैक एक फॅमिली येऊन गेलं येऊन घरागिरीचे तो परत ते पाय मागे बरं न्यूझीलंड वचत असं येऊन मुर्डेश्वर कोल्लूर पुरा गोवन गेलं एक हॅपी दुसरं एक स्टेटस पर केक आमके एक लाईक असा आहे म्हणचे की सर ते पाय पर त्यांनी आमकां आम्ही तेंके हेल्प करचे आम्ही तेंके हेल्प करचे एक लायक संतोष शर्वाच्यान एक अचिव्हमेंट कोण घेणे म्हणजे ना असं त्याचे म्हाका मस्त खुशी जाली तुमगेल ಬಗ್ಗೆ म्हाका खाली ಸ್ವಲ್ಪ नॉलेज म्हणटा न्ही ती जाली तुमगेले की उलोवनात ते तुमगेल जर्नी खंयसून स्टार्ट जाल्ले सपोर्ट सगळो म्हाका कळ्ळें ते खंडित तुम्ही आणि मुखारू अचिव्हमेंट करची मस्त आसा म्हाका अचिव्हमेंट करची म्हणून जाल्यार मागे लायफात एक व्हड आशी म्हणून जाल्यार मागे पुतान आनी मागे सन आयन मागे पुतान एक दोगूय जाणांन ఎక్కువ इंटरनॅशनल पार्टिसिपेट करून इंडिया फ्लॅग उबारके म्हणून म्हाका आशा आसा तिगेलो ते सेकंड पीस आले टायमार हांव एक ट्रेनिंग कोण घेवन फर्स्ट अटेम्प्टाच्यो सब ज्युनियर स्टेट नॅशनल इंटरनॅशनल कोण केले तेका न्ही दुसऱ्या कडेन दिवंक वचाक आवश्यकत ना मागेलो कॉस्ट्यूम आसा मागेलो जिम आसा सगळें मागेलें आसतना तेंका एक इंट्रस्ट एक मागेल त्या एक आसा फर्स्ट अटेम्प्ट तेका हांव मागे पूत वचन एक इंटरनॅशनल कोरके एक देशाक नांव हाडके गांवान नांव हाडके म्हणून मस्त आसा आनी एक 2-3 इयर वयतकी म्हणून घेवन वचाक तेका ते एक 14 इयर नेक्स्ट करून त्या एक मस्त आसा देवा लागी म्हळ्यार आरोग्य जाल्यार संपत्त आरोग्य ना जाल्यार कसल ना पुरा आसा आरोग्याक देवान भगवंतान दिल्यार इडी देश न्ही प्रपंचाला वचन येवन जायत आरोग्य ना जाल्यार कसलें करचें ना देवान तेन्ना ಎಂತ आमकां खंयच्या रितीर एक सुकलतना तले कूदल परकी एक कसल एक रितीर आमकां सत्य धर्मार आमी वचत आसा देव आमकां कापाडून घेवन वचत आसा त्या एक आशिर्वाद आसा आमकां म्हळ्यार आमी चिके क्रॉसार गेल्यार ते पेट पडता खंडितल आज ना पाय पडता जाल्यार तिसरो वचक आमगेले मागेले सिस्टरान 7 सिस्टर
त्या एक सांग म्हळें घरात बायल चिवणाल्यार एक नंदा दीप उमडची म्हण जालो त्या मागेलो अनुभव दुसऱ्या पैकी हांव कला सांगवाना जाल्यार आमगेले 7 सिस्टर जेन्ना आमी एक रुटार वचक केन्ना जाल्यार 7 गंट्यान पड खंय गेले रे कितें गेले रे बिग येवंक काय ते शिकोन नाल्या बोवा ते शिकोन नाल्या बोवा लोकां कडेन गालट करून नालो ला शिकोरका लायक वचका आमकां एक वाट शिकोवन दिला तिंगेल त्याच एक मार्गदर्शनार आमकां ते आनीक एक अनुभव ना जाल्यार आमी खंयचे रुटार वयता म्हणून सांगाचें नासलें तेणी बेळवत मान 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 एक अंतर शेप दिला बिग खंयी वचता ऑल ओवर इंडिया तो आज बेंगलोर गेला युवजन क्रीडा इलाका आनी मेडिकल सेंटर आमकां ट्रेनाचे सिटाचे प्रॉब्लम आसले तेन्ना मागीर एक आयडेंटिटी कार्ड आनी मोबायल सर ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಡ पुडला एक रेस्पेक्ट ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ म्हणपडे कडे त्यांनी एक आमके कोणाक एक सीट दिलेला म्हळ्यार सीट म्हणसाल कसं की म्हणसाल बेंगलोर टू कुंदापूर टू बेंगलोर तिकीट कडकला तात्काळ ते दितलो मनशान बेंगलोर टू कुंदापूर काळा कुंदापूर टू बेंगलोर कडकला उलटा काळा मागेल सीट म्हणून दुसऱ्या सीटर बसला म्हणून एकूच सीट 2 नंबर आसा त्याला आय्या बेंगलोर तन काडचे तिकीट काढा कुंदापूर काढ जाल्यार एक तेणें एक टीसीन एक पळोवन घेवन रस पडून हे सगळें काडा आतां आमगेले जीव मानिडी खंय गेलो तर एक गौरव म्हाका मेळत आसा मस्त संघ संस्थेच्यान गौरव दिल्लो आसा मस्त एक प्रोत्साहन दिल्लो आसा त्याचे रिती आतां पांय एक कोन्ना पडन ते खंयचे रितीर एक मुखार एक सहकार मेळता की आतां अचिवमेंट करचें मस्त आसा खरें गेलो मस्त आसा साऊथ आफ्रिका आसा लंडन आसा मस्त कडे एक अचिवमेंट करचें आसा जाल्यार एक आर्थीक सहकार म्हणचें आसा एक मनीस कितलो म्हण एक सपोर्ट करता न्ही हालींतूच एक अचिवमेंट कोण घेवन रावया म्हणून घेवन आसा जाल्यार मागीर एक व्हड मोठा कनसू म्हणून आसा न्ही ह्याचे ते व्हड मोठा कनसू एक यशस्वी कोण घेवन या म्हणून घेवन आसा आनी पळय कसं कितें घे म्हणून तुमगेले ते कनस सांगले तुमगेले पुता ಒಟ್ಟು तुमगे इंटरनॅशनल मेडल फ्लॅग घाल तिगे ಒಟ್ಟೆ एक राव काय म्हणा खंडित जाता सत्या तुम्ही ते घोरी करचे नका खंडित आणि नेक्स्ट अशीच तुमकां दुसरे इंटरव्यू दुसरे पुरस्कार मेळ्ळो आणि गोल्ड मेडल मेळ्ळो म्हणून अशी करता थँक्यू व्हेरी मच सगळो सपोर्ट आसा आणि इम्पॉर्टंट पार्ट हे म्हळ्यार तुम्ही सपोर्ट केले उडगास धरून घेत आसाय करते काय करीत आसाय ते मस्त इम्पॉर्टंट तुमकां प्रोग्रामाक आपोवन आज तुमगे लटून बारी खुशी जाली म्हाका थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू आणि अशीच तुम्ही दुसरे प्रोग्रामाक येवन आणि हांव तुमकां मेळोवन आणि तुमगेले बगे चड उलोवका म्हण आशा करता अशीच आजचे आमगेले प्रोग्राम हांगा समाप्त जाता आमी आनीकूच नेक्स्ट साधन कोण करताची तांगेले बगे पुरो आमी तुमकां आनी तांगेले बगे सांगताची थँक्यू